ती दोतोनीची क्लास दिवची टीचर मात्र नास्तीक देवाचेर पातयेनातली आनी पवित्र पुस्तकाच्या थोड्या संगतीचेर ती पातयेनातली देखून ती भुरग्यांक योना प्रवादीच्या बुकां विशयांत सांगता आसतना तिणें म्हळें भुरग्यांनो तुमी पवित्र पुस्तकांत वाचलां योना प्रवादी 3 दीस 3 राती एका माश्याच्या पोटांत एका व्हड मासल्याच्या तिमिंगला वा व्हेल हे ह्यूज फिश ताच्या पोटांत 3 दीस आनी 3 राती आसलो म्हण तुमी वाचतात पूण हें जावंक असाध्य हें एक पुराणां हें एक एपीक हें एक केवल काणी मात्र कित्याक म्हळ्यार तिमिंगला खेळ व्हड आसा ती दर्यांत उपेता जाल्यारय ताचें तोंड ल्हान वय ती साबोन जायची जाल्यार 10, 20 या 50 जाणां मनशांक खावन जिरोवंक गिळूंक तिका जायत पूण त्या मासलेच्या तोंडांतल्यान कांयच बाधक जायनासतना तिच्या दांतांक लागनासतना तोंडा भितर वचूंक असाध्य आनी त्या पोटा भितर 3 दीस आनी 3 राती रावन उस्वास घेवन सोंड जियोंक खंडीत जावन असाध्य अशें तिणें बरेंकन विवरशिलें आनी उपरांत तिणें म्हळें आतां तुमी कितें म्हणटात योनाची ती जिणी आनी काणी ती नीज गी वय तो नीज जावन मासलेच्या पोटा भितर त्या दर्याच्या गुंडायन 3 दीस रावलो गी म्हणटा आसतना एकलो आस्तीक भुरगो विशेश भावार्थी विस्वासी भुरगो त्या टिचरी म्हणालो टिचर देवाचे भितर खरेंच नीज हांव सर्गार गेल्या उपरांत हांव खंडीत जावन योना प्रवादी कडेन विचारतलो तुवें विचारचें तें सवाल कशें तो मास्याच्या तोंडा भितर रिगलो आनी कसो तो 3 दीस आनी 3 राती रावलो गी म्हणून तितल्यार टिचर ताका सकला घालच्या रितीन ह्या ताचे मस्किरे करच्या रितीन ताका म्हणा लागली जर तर योना प्रवादी सरकार ना म्हण चिंत्या तो यमकोंडा गेला जाल्यार तितल्यात तो भुरगोय तितल्याच वेगान त्या टिचरीक जाप दिवन म्हणालो सरकार गेल्या हांव विचारता टिचर तूं खंडीत यमकोंडा वयताय तूं यमकोंडा वचून जोना कडेन विचार म्हणालो दीस वो आयचो समयान केल्लो तर संतोष उल्हास आज आमी पावया ह्या दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रम वीक्षण करच्या सर म्हज्या मोगाच्यान तुमकां म्हजे प्रणाम नामान आनी वंदन एक पवित्र आत्म्याचें गीत गावन ही मागण्याची विधी आमी आरंभ करया देवाच्या पवित्र आत्म्या म्हजेर देवून ये देवाच्या पवित्र आत्म्या मुझेर देवोन ये देवाच्या पवित्र आत्म्या मुझेर देवोन ये नितळ कर निर्मळ कर गुण कर कुरपेन भर देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर तूं देवोन ये आमी तुका ताणेतांव आमी तुका लालयतांव आमी तुका आशेतांव आमी तुका आवडेतांव बापाच्या आत्म्या जेजूच्या आत्म्या आमचेर देवून ये देवाच्या उतरांचो नियाळ करता आसतना देवूच आमच्या काळजांत उलयशें कर आनी देवाच्या संदेश प्रमाणे जियोंकी आमकां कृपा लाभय सुमया जेजू तुज्या भोव पवित्र आनी सत्यवंत नांवान हे मागणें आमी करतांव आमेन जुआंवचो वांजेल आवस्वर 5 ओळ 35 Gospel of St. John, chapter 5, verse 35. जुआंव एक जळतो आनी परजळीत दिवो जावन आसलो आनी ताच्या उजवाडांत उल्हास पावोवंक थोडो काळ तुमी खुशी वेली मोगाचे न्हू एक भावार्थी विस्वासी भुरगो एका दोतोनेच्या क्लासींत आसलो पूण ती दोतोनेची क्लास दिवची टीचर मात्र नास्तीक
देवाचेर पातयेनातली आनी पवित्र पुस्तकाच्या थोड्या संगतीचेर ती पातयेनातली. देखून ती भुरग्यांक योना प्रवादीच्या बुकां विशयांत सांगता आसतना तिणें म्हळें, भुरग्यांनो तुमी पवित्र पुस्तकांत वाचलां, योना प्रवादी 3 दीस 3 राती एका माश्याच्या पोटांत, एका व्हड मासलेच्या तिमिंगला वा वेल, हे ह्यूज फीश ताच्या पोटांत 3 दीस आनी 3 राती आसलो म्हण तुमी वाचतात. पूण हें जावंक असाध्य, हें एक पुराण, हें एक एपीक, हें एक केवल काणी मात्र. कित्याक म्हळ्यार तिमिंगला केदे व्हड आसा, ती दर्यांत उपेता जाल्यारय ताचें तोंड ल्हान. वय ती साबोन जायची जाल्यार 10, 20 या 50 जाणां मनशांक खावन जिरोवंक गिळूंक तिका जायत. पूण त्या मासलेच्या तोंडांतल्यान कांयच बाधक जायनासतना, तिच्या दांतांक लागनासतना तोंडा भितर वचूंक असाध्य. आनी त्या पोटा भितर 3 दीस आनी 3 राती रावून उस्वास घेवन सोंड जियोंक खंडीत जावन असाध्य अशें तिणें बरें करून विवरशिलें. आनी उपरांत तिणें म्हळें, आतां तुमी कितें म्हणटात, योनाची ती जिणी आनी काणी ती नीज गी. वय तो नीज जावन मासलेच्या पोटा भितर त्या दर्याच्या गुंडायन 3 दीस रावलो गी. म्हणटा आसतना एकलो आस्तीक भुरगो, विशेश भावार्थी विस्वासी भुरगो त्या टिचरी म्हणालो, टिचर देवाचे भितर खरेंच नीज. हांव सर्गार गेल्या उपरांत हांव खंडीत जावन योना प्रवादी कडेन विचारतलो, तुवें विचारचें तें सवाल, कशें तो मास्याच्या तोंडा भितर रिगलो आनी कसो तो 3 दीस आनी 3 राती रावलो गी म्हणून. तितल्यार टिचर ताका सकला घालच्या रितीन, ह्या ताचे मस्किरे करच्या रितीन ताका म्हणा लागली, जर तर योना प्रवादी सरकार ना म्हण चिंत्या, तो यमकोंडा गेला जाल्यार. तितल्यात तो भुरगोय तितल्याच वेगान त्या टिचरीक जाप दिवन म्हणालो, सरकार गेल्या हांव विचारता टिचर, तूं खंडीत यमकोंडा वयताय, तूं यमकोंडा वचून जोना कडेन विचार म्हणालो. मोगाचे न्हू, भुरग्यांचे कडेन वाद विवाद करचो भारी आपायांचो, कसली जबाब ती दितली म्हणून आमी नेणा. मोगाचे न्हू, जुवांव विशयांत आमी नियाळ करया. जुवांव बौतिस्त म्हणजे जुवांव बपतिस्म दिल्लो जुवांव थंय जुदेवांच्या मदें बपतिस्म दिवची रीत रिवाज आराम जाली. पातकाच्या परतवणे खातीर बपतिस्म गेलचो. जुवांव बौतिस्तान पातकाच्या परतवणे विशयांत संदेश दिलो, जिणी बदलापा विशयांत संदेश दिलो. म्हणजे पातकी जिणी सांडा आनी देवा थंय तुमी परतया, हो जावन आसलो ताच्या सर सेर्मांचो सारांश संदेश. ताणें वापरलेलो तो शब्द मेठानोया, तोच शब्द जेजूय वापरता आपल्या परगड जिणयेच्या आरंभार. वेळ भरती जालो, देवाचें राज लागीं पावलां, पातक रडा आनी जिणी बदला आनी शुभ वर्तमान सतमाना. थंयसर वापरलेलो प्रमुख शब्द मेठानोया. मेठानोया ह्या शब्दाचो अर्थ कितें? 360 डिग्री टर्न. ह्या दिसांनी मोगाच्यान खंयच्याय जाग्याक आमी वचचे जाल्यार आमी कितें करता, आमी GPS घालता, गुगल मॅप आमी घालता आनी ताणें सांगल्या प्रमाणे आमी वता. जर तर आमी त्या गम्य स्थानाच्या वाटेन वता आसतना जर तर आमी सुकल्या तर आमकां आवाज आयकता त्या GPSांत कितें, प्लीज टेक ए यू टर्न, प्लीज टेक ए यू टर्न. म्हणजे तूं संपूर्ण तरान पाटी घुंव, तूं सूक वाटेन आसाय, तूं सूक दिशेन शेवटाक त्या वाटेर आसाय, देखून तुज्या सारक्या शेवटा पावची जाल्यार तूं यू टर्न कर, घुंवन पाटी ये. मेठान होया म्हळ्यार मोगाचे न्हू, तसलो अर्थ जाता, घुंवन पाटी ये जाय. म्हणजे एका संगतींत तुवें पाटी परता जाय आनी एका संगतींत तुवें घुवा जाय. देखून मेठानोया म्हणल्यार त्या शब्दाक जिणी बदलापाक ह्या पातक रडच्याक 2 प्रमुख विशय आसा. एक, एका संगतींतावन पाठी परता जाय, पातकातावन, पातकी जिणयेतावन, खोट्या जिणयेतावन, काळोखाच्या जिणयेतावन, अंधकाराच्या जिणयेतावन, देवाच्या उपादेशाच्या विरोधाच्या जिणयेतावन, पाताळाच्या वाटेतावन, यमकोंडाच्या वाटेतावन, सासणीक ख्यास्तीच्या वाटेतावन पाठी परता जाय आनी देवा थंय आमी घुवा जाय, देवा थंय आमची नदर घाली जाय, सर्गींचेर आमी आमची दिश्ट खंचय जाय आनी देवाच्या उतरांच्या उजवाडांत, देवाच्या उपादेशाच्या उजवाडांत, जेजून शिकयल्या त्या सुवार्तेच्या उजवाडांत आमी जियोंक फुडें सरा जाय.
जो हांव भोवतीस हे परगट करी लागलो आनी त्या प्रमाणे तो जियेलो देखून तो एक परजळीत दिवो जालो. ताजे मुखामळ सुर्या बरें परसळटलें म्हणटा पळयत पुस्तक. आनी लोक सगळो हारी हारीनी त्या उजवाडात थंय येवंक आशेलो. मोगाच्यान कोणी एक परजळीत व्यक्ती आसल्यार ताका मेळोंक आमी आशेता, ताका पळोवंक आमी आशेता. सांता भक्तांक एक भाग्यवंत मनशांक ह्या नावाडीक बऱ्या मनशांक आमी पळोवंक आशेता, कित्याक तांचे थंय एक परजळ आसता. ह्या संवसारांत मोगाच्यान सबार जण जळटात आनी परजळटात. जळाची परजळाची जाल्यार खंडी जावन जळाची. सुर्या थंय ते म्हणटात हिलियम थंयसर परिवर्तन जाता, थंयसर जळटा निरंतरी आनी परिवर्तन जाता देखून थंयसर परजळाचा. हांगासर आमचे जिवे परजळटात कित्याक थंयसर निरंतरी इलेक्ट्रिसिटी जळोन आसा. एक चिमणे तेलाचो या तेलाचो दिवो जळटा जाल्यार तेल जळोन आपणाकच खाली करनासा आनी थंयसर उजवाड परजळ आसा. ह्या संवसारांत मोगाच्यान जायते जण परजळटात. ह्या दिसांनी दाव्याचें रिजल्ट आयलें, PUCचें रिजल्ट आयलें. सबार जण परजळ्ळे न्ही. कोण परजळ्ळी? 100% काडली, 98% काडली, 95, 90, 85 ह्या पास जाल्लीं सयत फर्स्ट क्लास आयिल्लीं, डिस्टिंक्शन काडलेली परजळ्ळीं. कित्याक ती जळ्ळी. कितें जळ्ळी? राती वेळ करून ती न्हिदोंक गेली. राती दिवो पेटोवन दवरून ती तांणी वाचलें. TV तावन पयस रावली, मोबायला तावन पयस रावली, संवसारी कुशालाय तावन पयस रावली. ह्या मिनात काण ती शिकली देखून आज तांकां मान गौरव ह्या कीर्त तांकां मेळ्ळ्या. ह्या संवसारी रितीन आमी पळयता थोडे ग्रेस्त जाल्यात, तांचें जिवीत परजळटा. थोडे जाण फिल्म हिरोज जाल्यात, गांवच्यांत भारी फामाद जाल्यात, संगीत वाचन खेळच्यांत भारी फामाद जाल्यात, धांवच्यांत खेळा स्पर्धांनी क्रिकेट, फुटबॉल, टेनीस आनी बॅडमिंटन ह्या उपयोनच्यांत ते परजळटात. ह्या सायंटिस्ट जावन विज्ञानी जावन ह्या शिकपाक क्षेत्रांत व्हड इस्कालां स्टार्ट करून जायती समाज सेवा करून राजकीय फुडारी जावन लोकां खातीर जायतो वावर करून व्हड कामां व्हड साधन करून व्हड यशस्वी जावन ते परजळटात. पूण मोगाचें न्हू, असले परजळलेले व्यक्ती सयत थोडे फावटी जीव घात करचे आमी पळयता, निराश जावचे पळयता, देदेस्पर जावचे पळयता, अखेर तांचे जिवीत सत्यानाश जावचे पळयता. कित्याक जावंक पुरो? 16,000 एकरे जागो आसलो व्यक्ती जीव घात करून मरता. 40 आनी 5,000 स्क्वेअर फिटाचेर घर आसलो, म्हणजे 1 एकरो जागो सयत 40,000 स्क्वेअर फीट. एका एकऱ्याचे की व्हड जाग्यार ताचें एक घर. आमच्या भारत देशांत नातल्या तें व्हडलें घर बांदलो व्यक्ती सयत जीव घात करून मरता. करोडांचे करोड बिझनेस आसलो व्यक्ती ह्या दिसांनी जीव घात करून मरता. व्हड फिल्म हिरोज हिरोइन्स नावाडीक जाल्यांत लाखांनी करोडांनी लोक तांचे फॉलोवर्स आसात, फॅन्स आसात. फॅन्स म्हळ्यार तांकां तांचे अभिमानी आसात. जरी जीव घात करतात, ह्या जिवितांत निराश जातात, ह्या मानसीक पिडेस्त जातात आनी डिप्रेस्ड व्यक्ती जातात, सॅड व्यक्ती जातात, खंती बेजारायची व्यक्ती जातात. कारण कितें जावंक पुरो? मोगाचें न्हू, जेजू आमकां कितल्या आपुरबायेन सांगता, जर तर तुजो आत्म होगडावन सगळो संवसारच तुवें जिखलो म्हण चिंत्या तर हातूंत तुका कितें फायदो? Luke chapter 9 verse 25. You win the whole world and you lose your soul. What does it profit for you? How does it profit you? जर तर सगळो संवसार तुवें जोडलाय, नांव जोडलाय, पयशे जोडलाय, मान जोडलाय, कीर्त जोडलाय, जायते जाण तुजे अभिमानी आसा, जायते जाण पाटलावदार आसा, जायते तुका अधिकार आसा, हुद्दो आसा, सगळें आसा, सोबाय आसा, बरी भलायकी आसा, सगळें आसा, पूण कितें ना, कितें जाय तें ना. ती दादोस काय, ती सवस्त काय? देखून मोगाचें न्हू, मिसाच्या बलिदान वेळार आमचे बापा मागणें म्हळ्या उपरांत ह्या सारकी एक भोव आपुरबायेचें मागणें म्हणटा. सर्वेस्परा देवा, सर वायटा विघ्नांतले आमकां निवार आनी आमकां आमच्या जिवितांत सवस्त काय दी. सवस्त काय म्हळ्यार दादोस काय, तृप्ती, कंटेंटमेंट, दॅट इनर जॉय भितर थावन उमळोन येवची ती दादोस काय, शांती, समाधान. मोगाचें ती ना जाल्यार मोगाचें आमकां सासणीक जिवीत मेळना. सासणीक जिवीत म्हळ्यार ती दादोस काय. मोगाचें न्हू, ह्या संवसारांतलें जिवीत कितलें 60-70 फोंडा भितर म्हणटा. पूण पळयत पुस्तका प्रमाणे 120 वर्सां एक परिपूर्ण जिवीत म्हणयेत, 100 वर्सां जियेत. पूण आमी जाणाव
60-70 जाल्या उपरांत पाट पेंकट दुखोवंक सुरू जाता. ताच्या उपरांत 60 जाणां वाचोंकूच मन आसना, पूण थोड्यांक वाचोवंक मन आसा. कोणाक? तृप्ती, शांती, समाधान आसा. ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस आयल्या उपरांत लॉकडावन जालां, क्वारंटायन, आनी लॉकडावन विदीन द हावस, विदीन द कॅम्पस, विदीन द डिस्ट्रिक्ट, विदीन द स्टेट, विदीन द कंट्री, अशें सबार रितीन मोगाचें न्हू आमी भितरच रावचें पडलां. ह्या वेळार सबार जाण निराश जाल्यात, देदेस्पर जाल्यात. कित्याक येदोळ पर्यंत जायत्या कामाचे वावराचे व्यस्त जिवीत आसलें. येदोळा मोगाचें न्हू मनीस आपणाकच विसरून जळटा. संवसारी कुशालायेक, संवसारी पयशांक, आस्ती बदिकाक, मानाक, गौरवाक, रक्तमासाच्या वंदवण्याक आनी सर मजेक. पूण जेन्ना आपल्या घरा भितरच विचार जय म्हणून येता आसतना मोगाचें न्हू मनीस धंडळटा. कित्याक ताणें नीज आपल्या आत्म्याची वाडवळ ताणें जोडून घेवना, आत्म्याची ग्रेस्तकाय ताणें जोडून घेवना, आपल्या भितरल्या अस्तित्वाची ताणें ग्रेस्तकाय जोडून घेवना. कित्याक मोगाचें न्हू आमी भायल्यान आमच्या कुडींत आमी जियेता, पूण मोगाचें न्ही ही कूड आमचें सर्वस्व न्ही, आमचें न्ही तें. ही मोगाचें न्हू ही बाड्याची ही कूड माथ्या तावन पांया पर्यंत ही बाड्याची. धुळीन तावन आयली धुळीक फाटी वचो जाय. आमी मोगाचें न्हू आमी उदार घेतल्या, उसने घेतल्या. आमच्या आवयन आनी बापायन आमकां आमची कूड दिल्या. आमची ती ल्हान आसली, पूण वाडटा आसतना हरी एक तरकारी खावन, मांस खावन, मासली खावन आमी ती वाडोवन घेतल्या. मासले तावन, दुकरां तावन, कुंगडां तावन आनी इतर मनजाती तावन, ह्या मासले तावन आमी मोगाचें आमची कूड घेतल्या. ती वाडल्या खेळ्ळ्या वरवीं, पूण एक दीस आमी ती दिवंक आसा. बूक ऑफ एक्लेसियास्टेस उपादेशकाचो बूक 12वा वसोर 7वी वळ म्हणटा धुळीन तावन आयली धुळीक फाटी वेतली, पूण देवा तावन आयलो आत्मो देवा लागीं फाटी वेतलो. म्हजो तुजो जीव म्हणलो आसा, देवान दिल्लो आत्मो आसा, तो देवा लागीं फाटी वचा जाय. तर ह्या संवसारांत ही कूड आमी वापरूंक मोगाचें आमच्या आध्यात्मीक वाडावळे खातीर. देखून आमी आतां क्वारंटायन जाल्या तर लॉकडावन जाल्या जाल्यार मोगाचें देवान आमकां एक बरो अवकाश दिवचो. ह्या दिसांनी मोगाचें हे कोविड-19 ह्या हे कोरोना व्हायरसाचे खर्ग सयत वापरून थोडे जाणां पयशे करचे अंत भ्रश्टाचार करच्यांत, लुटी करच्यांत आनी हेरांक मोस करच्यांतच मोगाचें मग्न जावन थांतूच आसले सयत आसा. मोगाचें निजांव देवान हो अवकाश आमकां दिला. चड आनी चड पवित्र पुस्तक वाच. देखून सबार जाणांनी म्हाका म्हळें फादर तुमी एक बरो वावर करता दैवीक लोरेत्रे मंदिरांत. तुमी सकाळीं आराधन दवरतात, मीस दवरतात, दनपार आराधन दवरतात, मीस दवरतात, सांजेर मागणें आराधन दवरतात, निरंतरी नवे नवे सरमाव नवे नवे रितीन पवित्र पुस्तक विवर्शितात. हर एका पवित्र पुस्तकाचो अर्थ तुमी सांगतात, ताची परिस्थिती तुमी सांगतात, ताचें बॅकग्रावंड हिस्टोरिकल बॅकग्रावंड सयत दितात. हाचे वरवीं आमकां भोव व्हरती आध्यात्मीक वाडावळ येता. मोगाचें ही आध्यात्मीक वाडावळ आमच्या काळजा मनाची आमकां गरज आसा. मोगाचें नाजाल्यार आमकां ते होलिस्टीक गूड हेल्थ आमकां मेळना. थोडे फावटी भायल्यान ग्रेस्तकाय आसा, भितर आमी पोकळ जाल्ले आसता. भायल्यान आमी परजळटा, सबार जाण परजळटात, राजकीय फुडारी जावन, सायंटिस्ट जावन, ग्रेस्त मनीस जावन, CEO जावन, चीफ एक्झिक्युटीव ऑफिसर जावन, मॅनेजर्स जावन, कंपनीज जायते एक मान गौरव जोडून घेवन, सगळ्या संवसारार आस्तबदीक जोडून घेवन ह्या फामाद जावन भायल्यान परजळटात, पूण मोगाचें भितरल्यान ते पोकळ जातात. देखून पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा रोमाकारां बरयल्लें पत्र 12वा वसोर 1ली वळ भोव मोगाचें देवान आमचेर दवरलेल्या आगणीत काकुळीचो उगडा आसतोर हांव तुमचे लागीं परातून मागतां, तुमकांच तुमी देवाक मानता तसलें एक जिवें बलिदान भेटोवन दिया. ही उतरां सांब पावला मुखार देव आमचे लागीं उलयतना मोगाचें त्या काळाच्या लोकांक आनी जुदेवांक मोगाचें ही एक स्कांदलाची उतरां जावन आसलीं. कित्याक त्या काळार मोगाचें बली भेटयताले लोक, आजय तसल्या रितीन बली भेटयताले आसत. बली भेटोवची सगळे बेस भेटोवंक कोणें याजकांनी त्या देवळांत आसच्या त्या ब्राह्मणांच्यांनी तांणी बली भेटोवची, तांणी सॅक्रिफायस भेटोवचो. लोकांनी न्ही, लोकांनी केवळ तांचे लागीं जोडल्लें आस्त बदीक थंयसर वचचें, दिवाळा दिवचें, तांणी याजकांनी बली भेटोवचें. पूण हांगासर देवाचें उतर म्हणटा तुमकांच तुमी एक बलिदान भेटया. तुमची बली हेरांनी भेटोवची न्ही, तुवेंच भेटोवची एक जिवी बलिदान. आनी हे बली भेटयत आसतना कितें जाता, थंयसर एक मन जातीक मारतले. या तुमचे आस्त बदीक तुमचे पयशे तुमी थंयसर देवळांत देवाळांत इगर्जींत घालचे, ते न्ही देवाक मानवचें. तुवें तुकाच भेटय जाय, तुजें आस्त बदीक नाका, तुवें संवसारांत जोडलें कांयच तें तुजें न्ही, तें भाड्याचें, तें देवान तुका दिल्लें आशिर्वादान. तें देवाक मानवना, देवा मानवचें तुकाच तुवें भेटोवचें.
आनी बली भेटयल्या उपरांत पाटी वेता आसतना मनशांत कसलीच बदलावण आसनातली, केवळ ताजी इल्ली आस्त उणें जाताली. एक बोकरो उणें जालो, एक बोकडी उणें जाली. ह्या ताजे इल्ले आस्त बदीक पयशे उणें जाले. ताणें दिली काणी ताचे तावन पयस केली तितलेंच ताजे थंय बदलावण येनातली. पूण हांगासर देवाचें उतर म्हणटा तुमकांच तुमी एक जिवे आनी पवित्र बलिदान तुमी जावन भेटया, म्हणजे तुमच्या जिविताचें संपूर्ण बदलावण जावन दी. म्हाका सबार जाणांची चिंता जावन आसा, आमकां सोडवण मेळ्ळ्या तर देवाचें उचित देणें, देवाची ती कृपा देव आमकां दिता. पूण म्हाका आमी आनीक गुणायन समजून घेजय. कृपा आनी जिणी बदलाप सांगाता वेता, कृपा आनी जिणी बदलाप सांगाता वेता. देखून रोमाकारां बरयल्या पत्रांत 5व्या वसरांत 19व्या वेळी उपरांत 20व्या वळीर लेटर टू द रोमन्स चॅप्टर 5 वर्स 20 देवाचें उतर सांब पावला मुखांत आमकां म्हणटा, जेन्ना पातकां अदीक दामाशान वाडली तितल्याच मापान देवाची कृपाय वाडली. तशें म्हळ्यार मनीस कितलो पातकी जालो, खोटो जालो, तितल्या व्हडा मापान देवाची दया काकूत आमचे थंय वळोन आयली. पूण ताच्या 6व्या वसरांत रोमाकारां बरयल्या पत्रांत 6व्या वसर 1ल्या वळीर सांब पावला तक्षण म्हणटा, तशें म्हळ्यार आमी आतां चड आनी चड पातकां करया की देवाची काकूत जोड घेवच्या खातीर. आनी सांब पावल मुदरसून म्हणटा रोमन्स चॅप्टर 6 वर्स 2 ऑनवर्ड्स, बिलकुल न्हय, नो, वी कॅनॉट गो ऑन लिव्हिंग इन दिस सिन, वी मस्ट डाय टू आवर सिन अँड रायज टू होलिनेस. समया जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्यान आमच्या पातकां मरोन आमी पवित्रपणाक उदेवच्या खातीर देवान आमकां ही कृपा दिल्या. देखून मोगाच्यान ह्या संवसारांत देवाची कृपा आमी जोड घेवचें. ह्या संवसारांत जियेत आसतना मोगाच्यान कृपेन जियेचें, भियान खाव जेवन जिवचें न्ही. यिर्मयाह प्रवादच्या बुकांत 1ल्या वसरांत 17व्या वळीर सर्वेस्वर देव यिर्मयाह प्रवादीक म्हणटा, यिर्मयाह चॅप्टर 1 वर्स 17, तुजें कामार बांद आनी हांव फरमायतां तें सगळें तूं तांकां सांग. तूं तांकां भियेनाका, तांकां कांपा नाका, नाजाल्यार हांवच तुका कांपाशें करतलो. म्हाका ह्या दिसांनी कोरोना वायरस पिडा आयिल्ल्या वेळार सबार जाण भियेतात, खावचे येतात. फादर म्हाका आतां शेळ जाल्या, फादर म्हाका आतां उस्वास घेवंक सोडूंक जायना, फादर हांवें दाक्तर लागीं वचचें पडलां, दाक्तरान वखदां दिल्यान, हांव आस्पत्रेंत आसा, हांव वेंटिलेटराचेर आसा, फादर म्हाका भिरांत दिसता. म्हाका आमी भिवची गरज ना. सर्वेस्वर देव म्हणटा तूं भियेशी जाल्यार हांव तुका कांपाशें करतलो. म्हाका आमकां भियोंचो आत्म देवान दिवना. बघार भावार्थान धैर्यान देव म्हज्या सांगात आसा म्हणलो तसलो आत्म दिला. जर तर म्हाका शेळ जाल्यार तुमी भियेतात गी, ताप आयल्यार ल्हान ताप आयल्यार भियेतात गी, कोंकली आयल्यार भियेतात गी. त्याच रितीन म्हाका कोरोना वायरस पिडाय म्हाका त्याच रितीन इल्ली शेळ इल्ली कोंकली ह्या तुमकां ते पप्सांनी तुमकां उस्वास काडूंक घेवंक तुमकां इल्लो कस जाता. पूण म्हाका भावार्थ दवरल्या वेळार, विस्वास दवरल्या वेळार म्हाका जें कितें गरज जाय त्या रितीन नितळ निर्मळ खावन बऱ्या वातावरणांत तुमी बऱ्या रितीन जियेल्यार कंडी जावन ही पिडा तुमकां ग्रासूंक शकना. कित्याक देव तुमचे सवे आसा, देव तुमच्या भोंवतणी येतो उज्याचो फागोर आसा करता. जाकारिया चॅप्टर 2 वर्स 5 or 9 थोड्या ट्रान्सलेशनान भाशांतरान दुसरे कडेन आसा. जाकारियाचो बूक 2रा वसर 5वी वळ या 9वी वळ. सर्वेस्वर देव म्हणटा हांवच म्हज्या भुरग्यांच्या भोंवतणी एक उज्याचो फागोर आसा कर, हांवच तांच्या मदें म्हजी महिमा जातलो. म्हाका ह्या दिसांनी एक भाव परगांवांत आसा, जर्मनींत आसा. ताणें म्हाका फोन करून सांगलें फादर ह्या दिसांनी म्हजें काम गेलें, हांव आतां निराश जालां, आतां नवें काम मेळटा की ना. कोविड-19 ह्या लॉकडावना वेळार काम मेळोवंक बारीक कश्ट. पूण हांवें म्हळें तूं सतमंच जाल्यार देवाची महिमा पळयताय, देवाक आसा जाल्लें कांयच ना. ह्या संवसारी नियमांचेर सयत, नैसर्गीक नियमांचेर सयत देवाक नियंत्रण आसा. देवाचेर पातये म्हाका देवाचेर पातयेवन आपलें जिवीत ताणें देवाक समर्पण दिलें. पळय ताचे जिविताचे पातक रडोवन ताणें जिणी बदलिली. जेजू तूं म्हजो एकलो सडवणदार आज तावन म्हज्या सर पातकी जिणेक हांव मरतां आनी नवें जिवीत हांव जियेता म्हण ताणें सांगलें. आनी त्या घडये तावन तो म्हणटा देवाचें आशिर्वाद ताणें अनुभव केलें. एका म्हयन्या भितर ताणें चिंतल्याचें की चड सांबाळाचें, बऱ्या आपुरबेच्या परिस्थितीचें चड ताका फ्युचर प्रॉस्पेक्ट्साचें बरें काम ताका मेळोन म्हाका आपुरबेचे एक वर्ती उदरगती, वर्ती एक प्रगती आनी वर्तें आशिर्वाद तो मोगाच्यान अनुभव करनासा. आमी मोगाच्यान देवा थंय आमचें जिवीत समर्पण दिल्ल्या वेळार देवाची वर्ती कृपा आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करता. त्या यिर्मयाह प्रवादच्या बुकांत 1ल्या वसरांत 19व्या वळीर सर्वेस्पर देवाचें उतर यिर्मयाक म्हणटा ते सगळीं तुज्या विरोध झुजतलीं, पूण तूं भियेनाका, हांव तुज्या सांगात आसा. देखून तूं जैतेवन जातलो. म्हाका देव आमच्या सांगात आसतना आमी जैतेवन जातलो. न्हीच मनीस आमचे विरोध झुजतले, थोडी पिडा शिडा आमकां झुजतली, थोडी विपरीत परिस्थित्यो, आर्थीक अडचणी
आनी समस्या थोडे फावटी रीण येतलें आनी थोडे फावटी व्हड कश्ट संकश्ट आमच्या जिवितांत येतले. पूण मोगाचे न्हू देव आमच्या सांगात आसतना खंडीत जावन आमी झुजतले देखून मोगाचे न्हू आमच्या जिवितांत देवाची कृपा आनी जिणी बदलाप सांगात वचों जाय. कृपा म्हणजे निरंतर मोगाचे न्हू हांवें तें उडा सोरचें. स्वामी जेजू क्रिस्त आमच्या खातीर तो कुर्सार मेला ताचें तें आमच्या पातकांचें संपूर्ण बक्षणें आमकां आसा. देखून दुसरें जावन आसा कृपे थंय हांवें तुवें पातयेवचें संवसाराच्या सर नैसर्गीक शक्तींचेर देवाक नियंत्रण आसा. तिसरें जावन आसा कृपेंत आमी जियेल्या वेळार मोगाचें न्हू देव आमकां जाणवाय दिता खंयची वाट हांवें धरी जाय, कसलें शिकप हांवें शिकप जाय, कसलें बिझनस हांवें करीत जाय, कसलें शेतां बेठांनी खंयच्या रितीन हांवें भिवंपी जाय, कसले निर्धार म्हज्या जिवितांत घे जाय. मोगाचें न्हू चड आनी चड जाणवाय कृपा आमकां दिता. आनी कृपा आमकां मोगाचें न्हू हिलींग देणें दिता. हिलींग म्हळ्यार बऱ्या भलायकेचें कोंकणींत हिलींग म्हळ्यार शब्दाक तक्षण आमकां एक क्रिया शब्द आमकां मेळना. गूण जावचें देणें सगळ्या माथ्यान पांया पर्यंत आमच्या कुडींत आमी गूण जाता, आमच्या काळजान गूण जाता, आमच्या मतीन गूण जाता, आमच्या सगळ्या मोगाच्या अस्तित्वांतच आमी गूण जाता. आनी पांचवें जावन आसा आमकां भासांचें देणें मेळटा. कृपेंत आमी राविल्ल्या वेळार मोगाचें न्हू विशेश संतोशान आनंदान निरंतरी आमी देवाक अर्घ आनी होगळाप दिता आसता. आपुरबायांचे आमची गायन मंडळी गायन करता आनी संगीत वाजन खेळटा. आमचो भाव मॅक्सिम मरास ते गायन करता आसतना मोगाचें न्हू हांव सगळो संवसारच विसराता. विशेश सर्गींचें दर्शन म्हाका जाता. आंजबडव्यांचें मरियमाचें सांता भक्तांचें आनी अगणीत वर्णुका साजल्या उजवाडान जिवच्या सरपदवीदार देवाचेंच दर्शन जाता. त्या दर्शनांत मोगाचें न्हू वेळ गेल्लोच म्हाका कळना. निरंतर देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवन मोगाचें न्हू जिविताची दादोसकाय हांव अनुभव करनासता. आनी संवय जावन आसा मोगाचें न्हू भरोन उमतोच्या मापान देवाच्या आशिर्वादांचो अनुभव मोगाचें न्हू कृपेंत आमी पळयता. ह्या दिसांनी माथेवाच्या वांजेलांत समियान जेजून 5 उंडे आनी 2 मासल्यांनी 5,000 लोकांक वाडलेलें अजाप मोगाचें न्हू आमी वाचता या नियाळ करता आमी आयकता. आनी थंयसर पळया भूक लागली कोणाक पयलें लोकांक न्ही 3 दीस जावन देवाचें उतर आयकोन आसा लोक तांकां भूक लागोना. आनी 3 दीस जावन जेजू कळमीच नासतना देवाचें उतर प्रकट करनासा. जेजू भूक लागोना, जेजू तकवना. तकले कोण जेजूचे आपोस्तल जेजूचे सीज ते पयलें तकले आनी ते जेजू लागीं येवन म्हणटात लोकांक भूक लागल्या म्हणून. भूक तांकां लागोना लोकांक लागल्या म्हणटात. म्हणजे न्हीज तांकां भूक लागल्या लोकांक भूक लागल्या म्हणटा. देखून मोगाचें न्हू जेजू आतां अजाप करता आसतना पळया जेजू देवूच कितले जाणवाय ताचें थंय आसा. तो 5 उंडे आनी 2 मासल्यो ते अजापां करतना खंडीत जावन लोकांक जाय पडटेच तो अजाप करता आसलो. आमचे सांगाता फादर वॉल्टर मेंडोन्स आसा तो बरो एक रांदपी. तो म्हाका म्हणटालो बऱ्या रांदप्यान रांदता आसतना कितें जाय की तितलेंच रांदचें खंय सर्ती रांदून जावं सर्ती रांदलेलें जेवण व्यर्थ जाता. जेजून जाणा आसलो 5,000 लोकांक कितलें खाण जेवण जाय की म्हण. तरी 12 मासल्यो आनी उंडे दालींनी बंद काडली. 12 दालींनी बंद काडली तांणी. तितलें सर्ती करूं ना. ताचो अर्थ कितें सोमिया जेजून मोगाचें सडीत करता आसतना तितलेंच सडीत केलें. कित्याक त्या 12 जाणां शिसां दाखोवन तुमकां भूक लागली न्ही पयलें तुमचो भावार्थ उणें जालो न्ही तुमी थकल्यात न्ही देवाचें उतर आयकून. देखून घेया तुमी 12 दाली मासल्यो आनी उंडे. मोगाचें सर्वेस्पर देवाची कृपा आमचे थंय वळोन येता आसतना भरोन ओमतोच्या मापान आशिर्वादां आमची जावन आसतात. देखून जो आमच्या वांजेलांत पयल्या वचनांत 16व्या बडे देवाचें उतर म्हणटा ताचे थावन म्हणजे सोमिया जेजू क्रिस्त थंय आमकां कृपे वयर कृपा लाभल्या. मोगाचें म्हाका करी कदाळाय अशेंच इल्लो वेळ आसा म्हण कळ्ळें तक्षण हांवें वेचें दर्या तडीर हांगा दर्या तड लागींच आसा मलकी दर्या तडीर वचून हांवें बसचें. थंयसर लारां म्हाका दिसतात वयर लारां येतात. एका लारा वयर एक लारा वयर एका लारा वयर एक लारा वयर रावना. देखून म्हाका दर्या तडीर वचून बरो वचून आमकां बारीच खुशी जाता. त्याच रितीन मोगाचें मागण्यांत आमी रावतना देवाच्या एककोटान आमी रावतना पवित्र पुस्तक वाचता आसतना न्ही केवळ आमी वाचचो आमी आयकोवचें आमच्या आत्म्याच्या त्या कानांनी त्या झाडा देव आमचे लागीं उलयता मोगाचें कृपे वयर कृपा संतोशा वयर संतोष आनंदा वयर आनंद शांती वयर शांती समाधाने वयर समाधान बऱ्या भलायकी वयर भलायकी अजापा वयर अजापा आमी अनुभव करता. देखून मोगाचें आमच्या जिवितांत देवाची कृपा आनी आमची जिणी बदलाप सांगाता. लेट इट गो पॅरलली लेट इट गो टुगेदर अँड लेट्स एक्सपिरियन्स दी अबंडन्स ऑफ गॉड्स ब्लेसिंग. मोगाचें दोळे तांपून मागणें करया. सोमयाक आमचो सोडवणदार म्हण परतून आमी स्विकार करया. परतून ताचे आशिर्वाद आमी जण घेवया. सर्गींचे बापा आमी तुका अर्घ आनी होगळाप दिता. सोमया जेजू क्रिस्त थंय आमकां तुवें कृपा दिलाय कृपे वयर कृपा दिलाय बापा. आनी आमकां जिणी बदलूंक तुवें आमकां उलो दिलाय बापा. आनी आमच्या मुखार देख दवरल्याय जो हांव बावतिस्ताची एका जळत्या दिव्या बरें तो परजळटलो सुर्या बरें परजळटलो. कित्याक
जिणी बदलावो संदेश दिलो मातनी जिणी बदलून तो जियेलो नवी जिणी समया जेजू थंय जियेलो बापा आमकांय तसली जिणी जियोंक आमकां करपा दी आमचे पातकी सैंब थावन आमी फाटीं परतोंक आनी समया थंय आमी फुडें सरोंक आमकां फाव कर बापा असलो निर्धार आमी घेता आसतना सर आमच्या भाव भयणीचेर आशिर्वाद घाल सगळ्या मनशा कुळाचेर आशिर्वाद घाल ह्या कोरोना व्हायरस खरगातावन आमकां निवार सबार तरांची पिडा शिडा कश्ट अनवार समस्या अर्थीक अडचणी तत्वार भूक तान वारें वादळ भुंयकांपणी आनी विविध रितीचे कश्ट संकश्ट झुजांची मोडां आमकां बापा बेश्टयत आसतना तुजे थंय भरवसो भावार्थ बापा आमकां कुरपे वयर कुरपा अनुभव करूंक आमकां फावो जावं दी जे गरजो घेवन हे दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रम पळोवन आसा बापा तांच्या समेस्तांचेर आशिर्वाद घाल बापा कामनांतल्यान काम फावो कर बापा कश्टांतले कश्ट हळू कर बापा दुखेस्त आसा सबार जाणांच्या कुटुंबांत मेल्यान ह्या तांकांच पिडा शिडा आसा बापा मरण पावल्ल्यांच्या कुटुंबाच्यांक तूं बुजय बापा पुनर्जीवनपणाच्या भरवशान भर बापा अनाथ म्हणलो अनुभव तांकां करूंक तांकां सोडिनाका बापा वय एक आवय तुमकां सांडीत जाल्यार हांव तुमकां सांडीच ना म्हणलो देवा वय तुमकां म्हज्या ताळव्या हाताचेर खांतयला म्हणून बसयल्या देवा तांकां तसो तुजो वर्तो अनुभव तांकां फोव कर विशेश जावन कटल्याचेर आसल्या प्रायवंता खातीर पिडेस्तां खातीर मागता बापा तांकां बेगीनच तांच्या पांयांचेर उबे रावन तांची सगळीं कामां करून तांकां फोव कर हर एका तांच्या गरजांनी बापा हातूंक पाव वर्ती आज्या पान विजमिता हेच घडये ती अनुभव करून दी तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमी मागता आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो स्वर्गपदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो बरो दीस वर्तो दीस तुमकां मागता गॉड ब्लेस यू